आमी जी बायलां आसा, गोवा हो आमचो ट्युरिस्ट स्टेट, पण आमी बायलां आमी खरोच सुरक्षीत आसा काय हो व्हडलो प्रश्न आमकां पडला. दिसान दीस महिलांचेर अत्याचार वाडत आसा. रेप म्हणा, प्रॉस्टिट्यूशन म्हणा, प्रॉस्टिट्यूशन खूब व्हडल्या प्रमाणान गोव्यान फैलावता. रेप हो असो जाला की धाकट्या भुरग्यांक सोडा, ट्युरिस्ट म्हणा, खंयची महिला म्हणा, हांचेर रेप इतल्या प्रमाणान वाडला आनी गोव्याची इमेज अशी पाड जायत गेल्या सगळी कडेन. जे कोणी कल्प्रीट आसा त्या मनशांचेर कडक कारवाई जावपाची गरज आसा आनी म्हाजो डिमांड आसा ह्या सरकारा कडेन की जो अपराधी आसा ताचेर कडक कारवाई करपाची गरज आसा. कारण हो ट्युरिस्ट स्पॉट आसा आनी ट्युरिस्ट स्पॉट असल्या कारणान जर ट्युरिस्टांचेरूच जर हांगासर अन्याय जावपाक लागलो जाल्यार फाल्यां सकाळी आमचे हांगासर ट्युरिजम इंडस्ट्री आसा ती कॉलेप्स जावंक शकता. मायनींग इंडस्ट्री कॉलेप्स जाल्याच, ताचेर हांव काय उलयना सद्या मायनींग इंडस्ट्रीचेर, पण मायनींग इंडस्ट्री आमची कॉलेप्स जाल्याच, पण फाल्यां सकाळी जर ट्युरिस्ट इंडस्ट्री कॉलेप्स जाली जाल्यार गोंयकारांक उदरनिर्वाणीचे खंयचेच आनी साधन उरचें ना, कारण आमचे कडेन अजून व्हडल्यो इंडस्ट्रीज आनी खंयच ना. प्रॉस्टिट्यूशन आमच्या स्टेटीन वाडत आसा. सरकाराची खंयचीच नियंत्रण ना, सरकारी नियंत्रण किंवा पोलीस नियंत्रण ना की ही मसाज पार्लरांक ताचेर नियंत्रण दवरपाक सरकारी यंत्रणा टोटली फेल जाल्या. फक्त पेपराचेर आमी वाचतात. आता ते कोणाच्या आशिर्वादान ही मसाज पार्लर चलता हें आमकां खबर ना. सरकारान लक्ष घालून महिला आयोगाक सक्षम करचो, जेणे करून जर अशें डॉमेस्टीक वायलन्स जर स्टेटीन जाता जाल्यार त्यो महिला वचून तांकां एप्रोच करून आपल्या खातीर कितें तरी आधार तांकां मेळचो. म्हणून सरकारान लक्ष दिवन हे महिला आयोगा सारक्यो संस्था सक्षम करच्यो, जेणे करून महिलांक कितें तरी आधार मेळटलो. म्हजो गव्हर्मेंटा कडेन अपील आसा की महिलांक प्रोटेक्शन दिवपा खातीर, महिलांची सेफ्टी वाडोवपा खातीर जाता तितलें चड काम करचें. आज धाकट्या भुरग्यांक सुद्दां भायर सोडपाक पेरंट्स भितात. ल्हान भुरग्यांक सुद्दां भायर सोडपाक पेरंट्सांक भंय दिसता, कारण केन्ना कसलो इन्सिडंट जायत हो सांगूं शकना.